नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. पक्षांनी वेचले सोपूत निपक्ष. स्वयंपूर्ण गोंय झेडपीच्या खांद्यार. आदी विरोधी उपरांत सांगाती मोगोचो पांय सगल्या वड्यार. हातार नाल्ल काँग्रेस फॉरवर्ड काळजांत युती लोकशाय वाठार. नवी बंदी नवे बॅन नव्या वर्सा नवो कोरोना तयार. सरकार म्हणटा भिवू नाकात जानेरांत वाशीन हातार. ऑफलायन नाका नाका ती हजेरी. ऑनलायन परीक्षेक भुरगे रस्त्यार. गुरू शनीची विलक्षण महायुती. स्वर्ण योगाचे शिनार नव्या वर्साच्या हुमरार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन. नवे झेडपीक सोपूत राजकारण कुशीक दवरून स्किमी लोकां मेरेन पावयात. बऱ्या कामाची पावती लोकूच दितलो मुख्यमंत्र्याचो उलो. नव्या झेडपीक जिपार्डाची ट्रेनिंग. बीजेपी कडेन युतीचो प्रस्नूच ना. काँग्रेसी सयत महायुतीकूय मोगो तयार. मात त्रिशंकू कौल आयल्यार सरकाराक तेंको दिवप चुकना. आव्हान दिवपी मोगोचे मेंबरच न्ही. दीपक हेड ऑन. लोकशाय टिकपाक काँग्रेसूय टिकूंक जाय. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय म्हणटा गोंयकार विरोधी बीजेपी आड सगळ्यांनी एकठांय येवचे. ते खातीर खंय कितेंय करपाची तयारी. गोंय विद्यापीठान 2 दिसां भितर ऑनलायन एक्झामी विशीं निर्णय घेवचो. NSUIन दिली मुजत. NSUIचे प्रतिनिधी म्हूण रेजिस्ट्राराक कोण मेळून गेले. मागता फुटेज. ब्रिटनात नवो भयंकर संसर्गजन्य म्युटंट कोरोना नियंत्रणा भायर. भारत धरून कितलेशाच देशांचो ट्रॅव्हल बॅन. स्टॉक मार्केट कोसळ्ळें. सरकार म्हणटा भिवू नाकात वाशीन जानेरांत. आनी गुरू शनीच्या महायुतीचो 397 वर्सां उपरांत सांजे सुवर्ण योग. अवकाश निरीक्षकांक मोठी संद. गोंय धरून देशभरांत महायुतीचें दर्शन. राजकारण कुशीक दवरून प्रत्येक स्कीम लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न करात. बऱ्या वावराची पावती लोकूच दितलो म्हूण मुख्यमंत्र्याचो नव्या झेडपीक उलो. झेडपी भवनाक खंय पंचायत खात्याक जागो पळोवंक लायला. नव्या झेडपीचो पर्वरी सोपूत विधी जालो. 12 ते 15 जानेराक झेडपीक जिपार्डाचे प्रशिक्षण शिबीर दवरलां. ताचो पुरेपूर लाव घेवचो म्हूण पंचायत मंत्री माविन उलयलो. पंचायती थंयसर जिल्हा पंचायती सदस्यांक भितर सरूंक दिना आनी आमदार हांगासर तांकां भायर सरूंक दिना. अशा खंयच्या तरी मदल्या गजाट्यान तुमी अडकलेले आसा. बट इच्छा असेल तिथं मार्ग आमी सदांच म्हणटा. त्या खातीर काम करतले आसत जाल्यार काम करतले खूब व्हडलें काम आसा. 12 ते 15 तारीख तुमकां ट्रेनिंग आनी ट्रेनिंग तुमी अटेंड करप ही खरोखरूच गरजेची आसा. आमची जिपार्ड ही संस्था जी ओल्ड गोवा काम करता कशा पद्दतीन आमी रुरल एरियेत काम करपाक जाता हाची बऱ्यापैकी ट्रेनिंग. दे हॅव द एक्सपर्ट. तुमी काम करता आसतना राजकारण अपार्ट आमकां लोकां मदीं जर वतले आसत जाल्यार आमी आसा त्या सरकाराच्या बरोबर वचून हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान मुळात सांगता खंयसरूच म्हाका कोणाच कडेन राजकारण करपाचें ना. आतां पर्यंत आमी 35 येवजण्यो लोकां पर्यंत पावोवपाक शकल्या. स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट काढला. तो कन्सेप्ट जो सुरू केला आणि त्या माध्यमांतल्यान हर एक पंचायतीन आमचो गोवा सिव्हिल सर्व्हिस कमिशनचो अधिकारी दर शेनवारा त्या ग्रामपंचायतीन बसता. तो रायट फक्त पंचायत सदस्यांचो न्ही त्यांच्या बरोबर डिस्कस करून तांकां तो इम्प्लिमेंट करप. तो रायट तुमचोय आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कोणीय करतलो. आतां आसलेले सरकारी अधिकारी खंय तरी गटार बांद रस्तो बांद हे चालूच आसा. आमकां ते म्हत्वाचें ना. मनशाचो विकास ह्युमन डेव्हलपमेंट हो खूब म्हत्वाचो आसा. आय वॉन्ट टू रीच टू द लास्ट पर्सन ऑफ द इन द सोसायटी. सदांच एक चर्चा आमकां चड पावर जाय आमकां कांय पावर ना. तुमकां खऱ्या अर्थान पावर कसो घेवपाचो तुमचे कार्याचेर आसा. आनी हांव जाणा म्हाजे मनात एक मुखेलमंत्र्याचे विचार तशे आसा. बऱ्यांतले बरें काम करपाक तुमची येवजण दवरपाक जाय. सरकार जरूर तुमचे बरोबर आसतलोच. कंटिन्यू द गुड वर्क. एक पयले दिसा रेकग्नायज जायना, दुसऱ्या दिसा जायना, तिसऱ्या दिसा, चवथ्या दिसा डेफिनेटली रेकग्नायज जाताच. बीजेपी कडेन वेंचणूक पूर्व युतीचो प्रस्नूच ना.
काँग्रेसी सयत सगळे विरोधकांचे महायुतीकूय मोगो तयार, मात मतदारसंघ पावड्यार बलाबल तपासून युतीचो स्पष्ट व्यवहार जाय. इतलेंय करून त्रिशंकू कौल आयल्यार सरकार करूंक कोणाकूय तेंको दिवप मोगोक चुकना. मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार हेड ऑन. ताच्या अध्यक्षपदाक आव्हान दिवपी खंय मोगोचे मेंबरूच नात. आमचे पक्ष एकसंघ आसा. सेंट्रल कमिटी भितर कांयच ना, वर्किंग कमिटी भितर कांय ना आनी आमच्या जनरल बॉडीची वाद ना. हें आतां तुका कळटलें. मामलेदार भितरलो काय भायलो? भायलो एक्सपेल केलो ताका न्ही. मार्चांत ताका एक्सपेल केलो आमी. कित्याक तर पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटी ताणें केल्यो. 27 जाणांनी सायन मारल्या, आयक. ताका तुम्ही रिस्पॉन्ड कशें करतात? 27 जाण कोण ते नाच जाले दाखयता तुका भायले हांवें. हय, तूं पळय न्ही हे 27 जाण. पयलां तें मागीर तेजें नांव गांव कितें आसा? अरे कोणाकूय तर आपलो मेंबर जाल्यार खंयच्या मतदारसंघात तो मेंबर मेंबर केन्ना जाल्लो? म्हणटात की अध्यक्षपदाची वेंचणूकच जाली ना. कोविडा लागून हांवें न्ही फूल सेंट्रल कमिटी आनी वर्किंग कमिटी 65 जाण आसा. हांव एकलो ना रे बाबा. तर भाजपाक आमी टक्कर दितले आसत ताच्या विरोधात एकठांय येवपाक जाय. हें डेफिनेटली आसा आनी सगळे येवपाक जाय. जाल्यार आमी काँग्रेस आयले आनी आपान आपलें हें केलें जाल्यार आमी फेल जाले. कितें ना जाल्यार मोगो पक्षा कडेन इतलेंच सीट बाबा तुमी करा, इतलें सीट आमी करता. स्पश्टपणां हेतूंत जाय. क्लियर विरोधकांनी एकत्र येवपाक जाय. सांगता न्ही हे लिडर तयार करप आनी आमी कितले वर्सां आतां म्हाका आनी 5 वर्सां खूब जाली. सुदिनाकूय आनी मॅक्झिमम हो पक्ष फुडें कोणी तरी चलोवं जाय. त्या खातीर हे लिडर तयार जावपाक जाय. आणि एक प्रश्न येता की जर युती करपाची जाली, आज मोगो पक्ष परत भारतीय जनता पक्षा बरोबर युती करपाक प्रश्न जेन्ना न्ही तो काय तो करना? प्रश्नच ना न्ही तो. काय ना? तांचे 30 आसा. आणि लोक म्हणटात की ते तुम्ही कित्याक? ह्याही सरकारा आशिल्ले, सांग त्याही म्हाका. सरकारा आशिल्ले, अरे आशिल्ले परत ह्या सरकारान वचची ना हाची गॅरंटी कितें? खंयच्या आता असत्या आतांच्या सरकाराक वचपाचो प्रश्नच ना. फुडाराकूय वचची ना BJP बरोबर? 30 पळय फुडार कोणी ठरोवना, कोणाकूच भोवमत दिवं ना. सो गोंयच्या फुडारा खातीर, गोंयच्या भल्या खातीर खंय तरी सरकार हें स्थापन करूंकूच जाय. नाल्यार काय राष्ट्रपती राजवट लावन दवरतलो तूं? काय इलेक्शनां वतलो फराक? अलायन्स भारतीय जनता पक्षा बरोबर अशक्य, अशक्य तर केन्नाच जावचें ना. काँग्रेसी बरोबर काँग्रेस अजून उलोवणी जावना. But you are open. इलेक्शन कम बट यू आर ओपन. वी आर ओपन ऑफकोर्स. तुम्ही आज उलयतना दिसता की भारतीय जनता पक्षाचेर तुम्ही दार बंद केला, पण काँग्रेसी कडेन तुम्ही जनेल तरी उडी दवरला. दवरला. सगळ्या ऑपोजिशनान एक कडेन येवचें या भुमिकेचेर तुम्ही आसा. जर तर खरेंच भारतीय जनता पार्टी तितली स्ट्रॉंग गोंयांत ना. 15च्या तयारीन तुम्ही पुढे सरता. हय. लोकशाय टिकतली जाल्यार काँग्रेस टिकूंक जाय. आमदार सोडून गेल्ल्यान काँग्रेसीचे हाल जाल्यात. गोंयकार विरोधी BJP आड सगळ्यांनी एकठांय येवंक जाय. ते खातीर आपूण कितेंय करूंक तयार. आपूण काँग्रेसींतल्यानूच वयर सरलां म्हूण गोवा फॉरवर्ड मुखेली विजय उलयला. कोळशा आड आवाज काडपी सगळेच एकठांय कित्याक येना काय म्हूण प्रस्न. Because of such mercenaries who are purchasable commodities, the Congress party unfortunately has reached its nadir. And I do hope, for the sake of opposition unity and for the sake of democracy, that Congress survives. That Congress survives. I am not there to finish Congress. Congress मुक्त भारत प्रोजेक्टाचो हांव पार्टनर ना, ते दुसरे कोण आसतले. आमकां दिसता की लोकशाही जर उरूंक जाय जाल्यार ऑपोजिशन म्हणटा तें ऑपोजिशनाक बळ आसपाक जाय, ऑपोजिशन घट आसूंक जाय. आनी ताच्या खातीर काँग्रेसीची जी अवस्था जाता ती पळोवन म्हाकाय वायट दिसता. एक टायमार हांवूय काँग्रेसमॅन, हांव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो, पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आसलो आनी म्हजोय बी पॉलिटिकल बर्थ तसो काँग्रेस पार्टींतल्यान जाल्लो. आज जे तांची सारकी जी दयना जाल्या हें पळोवन म्हाकाय दुख्ख जाता. आमकां दिसता की जे ह्या गोंयकार विरोधी सरकाराचे अगेन्स्ट लोक आसात आनी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय. सगळेच कोळशाचे अगेन्स्ट आहात, सगळेच सेपरेट सेपरेट काडटात. अरे सगळेच तर कोळशाचे अगेन्स्ट आहात, सगळे एक कित्याक जायना? आनी जो फोकस ऑफ युनिटी ऑफ ऑपोजिंग फोर्सीस हे जाय हे गोंयांत आज ना आनी युनिफायींग फॅक्टरूय ना. हाजे खातीर म्हाका अशें दिसता की
ओपोजिशन युनिटी ही चड गरजेची आणि ओपोजिशन युनिटी जावपा खातीर कोणा कडेन जर कॉम्प्रोमायज करचो पडटा जाल्यार आमी करपाक तयार आहा पूण कोतान बीजेपी कोतान हो गोंयकार विरोधी बीजेपी सरकार प्रमोद सावंताच्या घरा धाडपाक आमी कितेंय कॉम्प्रोमायज करूंक तयार आहा. गोंय विद्यापीठान 2 दिसां भितर ऑनलायन एग्जामी विशीं निर्णय घेवचो. NSUIन मुजत दिल्या. ऑनलायन क्लासी घेवंक शकतात. फाटल्यो परीक्षाय ऑनलायन घेतल्यात जाल्यार आतांच कित्याक ना काय म्हणून प्रस्न. NSUIचे प्रतिनिधी म्हणून विद्यापीठाचे रजिस्ट्राराक कोण मेळून गेले ते कळपाक NSUI CCTV फुटेज मागता. पुलीस कंप्लेनीची तयारी. We want online exams. हमका जाय online exam हमका जाय online exam हमका जाय. That within 2 days you need to solve our issue. The online exams, otherwise across party lines people will be coming here from Goa forward. People are supporting, the voice of students is supporting for the same issue, and their own government people. Her background is entirely from the government, that is the BJP. That is why she's doing. We will get students from her background itself and we will show her. It's as simple as that. We are giving her a time of 2 days. काहीच जाऊ ना. ती बसयली. You are NSUI कितें करता तुम्ही, कितें इश्यूज केला तुम्ही. पयलीं आयिल्ले, हांवें सांगलें आमी केन्नाच येवना. तुमचे फुडें सुद्दां सांगलें की आमी केन्नाच येवना. तेणें फटींग उलयल्लें की आय वॉन्ट एन इन्क्वायरी इंटू की NSUI म्हणून कोण आयिल्ले भितर. 2 days prior वी हॅव अ रिकॉर्डिंग वेरीन शी सेज की NSUI आमी कन्विन्स केलो. Where is NSUI? आमचे कोणूच रिप्रेझेंटेटिव्ह वचू ना. वी वॉन्ट एन इन्क्वायरी. वी वॉन्ट द CCTV फुटेजेस की कोण आयिल्ले NSUI म्हणून. अँड द वन्स हू आर देर वी विल फाईल एन ऑफिशियल कंप्लेंट अँड वी विल मेक शुअर दॅट देर इज एन FIR अगेन्स्ट all the students who have come in the name of NSUI and got convinced. These are 3 basic issues that I'll highlight again. Online exams we want within 2 days. You cannot discriminate international students. For that we will be filing a complaint. We will be also filing a complaint against the NSUI representatives, fake NSUI representatives who came, which she says that NSUI came and met her and got convinced. This is fake. This is the third issue that we are highlighting. मजगती नॉन पॉलिटिकल स्टुडंट फोरमान ऑनलायन एग्जामीचेर घेतिल्ले सयांचे मोहिमेत आता मेरेन 3,500 विद्यार्थ्यांनी तेको दिला. आणि आज हांगासर 3,500 म्हणजे जवळ जवळ 3,500 भुरग्यांच्यो सायनी घेवन आमी हांगासर ते रिप्रेझेंटेशन तांकां दिवपाक आयल्या. हांव हांगासर मुद्दाम खास करून सांगूंक सोदता की हे 3,500 सायनी ज्यो आसात ह्यो फक्त 3 दिसाच्या कॅम्पेनिंगांतल्यान आमकां 3,500 भुरग्यांचो सपोर्ट आमच्या पर्यंत पाविल्लो आसा. की ऑनलायन एज्युकेशन तुमी ऑफलायन एग्जाम घेवचीच न्हू. तुमी जरूर एग्जामी घेयात, कंडक्ट करात, पण ताका एक प्रॉपर वे आसतो, ताका एक प्रॉपर पद्दत आसची आणि ती पद्दत आमी ह्या सगळ्या रिप्रेझेंटेशन मांडलेली आसा. पूण आतां एग्जाम स्टार्ट जावपा जाल्यो जानेवारीच्यान, सो टायमूच ना शिकपाक. हेचे खातीर आमी इतकेच मागतात की एग्जाम एक तर पोस्टपोन करची नाल्यार एक तर ऑनलायन करची. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आणि तुकाराम मराठे. ब्रिटनात नवो भयंकर संसर्गजन्य म्युटंट कोरोना नियंत्रणा भायर पातळूंक लागिल्ल्यान युकेंत यो वच करूंक भारत धरून कितलेशाच देशांची ट्रॅव्हल बंदी. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान परिस्थिती वळखून तज्ञांची ताकतिकेची बसका घेतली. UK फ्लायटी 31 डिसेंबर मेरेन सस्पेंड. हे खबरेन स्टॉक मार्केट 1,500 कोसळ्ळें. सरकार म्हणटा भिवपाची गरज ना. कोविड वाशीन चड करून जानेरांत. ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए. सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है. जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. प्रियोळ आनी शिरोडा दोनूय मोगोचेच. प्रियोळा रावतलो काय शिरोड्या ते फुडल्या 10 म्हयन्यांत थारायतलो. चड करून प्रियोळा म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान शिनाल दिला. कोणे केतन भाटीकारूच मोगोचो उमेदवार आसूंक जाय
ताका खंय तिकेट ना म्हणूंक शकना. भाटीकाराच्या वाडदिसाक आयिल्ले कडेन दीपक उलयलो. भाटीकाराक खंय बर्थडे गिफ्ट. कॅन्डिडेट कृष्णना जो काम करता तो आज तो इतले 4 वर्सां काम करता हांगा फोंडा तालुक्यांत. ताणें भोगो पक्ष जिवंत केला परत. बरें कार्य युवा कडेन केल्लें आसा. ताका अशें ना म्हणूंक शकना. कितें भोगो पक्षाचो कांय हें आसा. कितें केंद्रीय समिती विचारावं हॉलमेट कमिटी काडप पूण ताचें नांव हें निश्चितूच आसतलें उमेदवार म्हणून. तो कांय दुबाव ना. ज्या पद्दतीन तो काम करता त्या पद्दतीन पोंडा मतदारसंघात आमी निश्चितूच फुडें वतले आनी 2022 बरी फायटीन विजयी जातले अशें म्हाका आसा. प्रियोडातूय आसा हांव आनी शिरोड्यातूय आसा. प्रियोडांत आमी ह्या फावटी लीड जिल्हा पंचायती आमकां लीड आसा. तरी पूण हांव घरा कडेन बसून ही निवडणूक थंय लडिल्ली आहा आनी कार्यकर्त्यांनी आनी मतदारांनी बरो रिजल्ट आमकां दिल्लो आसा. वेलिंग प्रियोड पंचायतीचे आमी लीड आसा. खांडोळ्या आमी जल्दी पंचायत 200 मतां कमी पडली. हांव भोंविल्लो जाल्यार ती 205 जातली आशिल्ली. ह्या खातीर परत एकदां प्रियोड एमजीमय जातलें. शिरोडाय एमजीमय जातलें आनी पोंडा तालुकाय एमजीमय जातलो असो विश्वास म्हाका आसा. प्रियोड आनी शिरोडा हे दोनूय मतदारसंघ म्हजे आसा. दोनूय मतदारसंघात हांव काम करतलो. पूण म्हजी उमेदवारी जास्त करून प्रियोडांत आसतली. प्रोवायडेड 10 म्हयन्यांत कितें घडामोडी जाता तें हांव पळयतलो. शिरोडाय भोगो पक्षाचो अस्तित्व आमी परत एकदां दितलो. तुमची उमेदवारी मोरलेस म्हणा हाच्या संदर्भात तुमचें कितें मत? हांव खरें काम करत रावतलो. हांवें केन्नाच पार्टी कडेन वचून म्हाका टिकेट दी म्हणून मागली ना आसली. हांव खूब उमेदीर आसा की अध्यक्षान आज जी उतरां दिल्या आनी जे उतरां सांगल्या म्हाज्या बद्दल की भाटीकारांक निवडून हाडा हांव तांच्या मनाक हाताच्यान आभार मानता. हांव बाळासाहेब बांदोडकराच्या आशिर्वादान आनी सुनील सराच्या मार्गदर्शनान फुडें म्हाजें अशेंच काम चालू उरतलें. जिखो फरक इज पार्ट ऑफ लायफ बट वर्क शूड बी गोईंग ऑन एंड द वर्क वील कीप गोईंग ऑन मुवींग ऑन वीथ लॉट ऑफ मोटिवेशन्स एंड ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन. सो आज अध्यक्षान जे उद्गार काडले तातूंत कशें दिसता तुमकां? खूब बरें दिसता. वाडदिवसाक एक बरें म्हाका एक दिलें आनी हे एकटे वर्साक आनी मोठ्यान आनी दिग्गजांक काम करपाक म्हाका स्फूर्ती दिवन अध्यक्ष केल्ले आसा. त्या बद्दल तांचे हांव आभार मानता. गोंयच्या मार्केटांत कर्नाटकासावन परत बीफ सुरू. गोंयच्या मागणे परस अर्ध्यान सध्या सुरू जालां. नातलां आनी नव्या वर्साचो सिजन आशिल्ल्यान इतलें बीफ खंय पावना. बीफ ना म्हणून प्रेशर येवंक लागिल्ल्यान सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षांतल्या आमदार खासदारांनी बीफाची वेवस्था करूंक नेट धरलो. कर्नाटकांत गोरवांचे कत्तलीचेर बंदी आसतना थंयसावन गोंयांत बीफ पावंक लागलें. कर्नाटकसानूच मास येता. अजून फूल फ्लेजान चालू जावंक ना. आउट ऑफ 100% 50% मास येता. जी गव्हर्मेंटा कडेन हे मागणी आहा की आमचे गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स बेगीन ते बेगीन चालू करून दिवचे. कित्याक सांग रिस्क घेवन हाडटा आमी आतां. रिस्क घेवन हाडटा. आतां चालू जाला म्हणजे आमकां नॉट इनफ पावना आमकां तें कितें आमचें कितें पयलीं आसलें पळय त्या भशेन आतां पावना. मागीर आतां क्रिसमस आहा न्यू इयर आहा. सरकार गव्हर्मेंटा लागून मागता की आमकां मातशें हेल्प करचें आनी जाता तें बेगीन सॉल्व करपाचें आमचें प्रॉब्लम. शुभकार्याक सगळेंच ठरोवन जायना. कोणाच्या शुभकार्याक कोणाचे पांय लागत सांगू नजो. गोंयच्या 2 फामिलींचें अशेंच जालें. लग्न सुवाळ्याक आमंत्रण नासतना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद घरकान्नी सयत जोडप्यान हाजीर. दोगांय गोंय भेटेर आयिल्ले कडेन माळशेच्या दर्शनाक गेल्लीं. थंय चालू आशिल्ल्या लग्नाच्या जोडप्याक आशिर्वाद दिवन आयलीं. वेगळोच योगायोग म्हूण राष्ट्रपतीन स्वता ट्वीट केलां. खंयच्याय धर्माचें मरण आयिल्ल्याक डिग्निटी इन डेथ दिवप हें लोकप्रतिनिधीचें कर्तव्य. फातोड्डेचो आमदार विजय उलयला. सरकाराचें मॉर्ग अजून जाय तशें तयार ना म्हूण मोबायल मॉर्गां दिवपाची गरज उप्रासली. वी फॉर फातोड्डान 1 हर्स वॅन आनी 3 मोबायल मॉर्गां दिल्यात. कोविडाच्या अरिश्टांत फातोड्ड्याच खंय दुयेंतींक फ्री सर्वीस चालू आशिल्ली. वी फॉर फातोड्ड्याच्या नांवान आमी हे 3 मोबायल मॉल्स आनी नवी एक हर्सवॅन हाजें आमी इनॉग्रेशन केल्लें. 10 वर्सां पयलीं आमी ही फॅसिलिटी गोंयांत आमचे फातोड्डेचे लोक
फुकट दिवपाक आमी सुरवात केली. 10 वर्सां म्हणल्यार एक पिरियड तातूंत ते मोल बी रिपेर जावपाचें गरजेचें आशिल्लें. सेम मेकाचें आमी परतें नवे भशेन घेतिल्लें आहा. इतल्या खातीर कित्याक आमचो एक कमिटमेंट आहा की जो कोण मरता खंयच्याय धर्माचो आसूं, हिंदू, क्रिस्तांव नाजाल्यार मुसलमान, ताका डिग्निटी इन डेथ म्हणटा ती दिवप हें एक कर्तव्य जाता लोकप्रतिनिधी. सरकार आज अजून मेरेन आमचो मोर्च ते भशेन जाय भशेन त्या भशेन फंक्शनल ना, म्हणून मोबायल बल्ब दिवपाची गरज पडटा. थर्ड स्पॅन जाल्यार तरी जायच पडटा आनी आमी ती फुकट सेवा फातर्डेच्या लोकांक दितात. आनी गरजेक पडले जाल्यार सायडींतल्या मतदारसंघात आमी दितात. आमचो मतदारसंघ एकूच मतदारसंघ असो जो कोविडाच्या टायमार फ्री एम्ब्युलन्स दितालो. गुरु शनीच्या महायुतीचो योग 397 वर्सांनी हो स्वर्णयोग आयलो. गुरु शनी एकामेकाचे सामके लागीं. अवकाश निरीक्षकांक मोठी संद. गोंय धरून देशभरांत वेगवेगळ्या वाठारांनी दर्शनाक दुर्बिणी घेवन तयारी. हे आदीं 16 जुलय 1623 असो योग आयिल्लो. फुडें 2080 येवं येता. सांजे उपरांत अस्तंतेक ही शनी गुरूची महायुती दिसली. आज सामको रेअर इव्हेंट कित्याक ते खूब लागीं आयिल्ले आसात. आतां ज्युपिटर आनी सॅटर्न हे 2 प्लॅनेटांची जी ऑर्बिट आसा ती आमच्या अर्थाच्या भायर आसा. सो ते कंटिन्युअसली एवरी 20 इयर्स एकामेकांक पास जातात. पण तांच्या ऑर्बिटाची एंगल आसा ती वेगळी आसा. सो एवरी 20 इयर्स जेन्ना पास जाता तेन्ना ते स्ट्रेट लायनीन येना. पण आज आफ्टर अ ग्रेट कॉइन्सिडन्स म्हणजे 800 वर्सांनी ऑलमोस्ट ते सारके हे पोजिशनार आयिल्ले आसात जे सामके स्ट्रेट लायन. अर्थ ज्युपिटर सॅटर्न हे स्ट्रेट लायनीर आयिल्ले आसात. त्या खातीर हाका ग्रँड कंजंक्शन किंवा ग्रेटस्ट कंजंक्शन अशें म्हणटात. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.